शिरगावच्या फामाद लयराई देवीचे जात्रेक अंदू स्टॉल घालपाक दिवचे ना देखून खाजे वेवसायिकांचेर आकांत आयला। भाविकांची सोय आणि आमचो विचार करून आमकां स्टॉल घालपाक मेकळीक दियात अशी मागणी खाजेकारांनी केल्या। सरकारान तशेंच देवस्थान समितीन हे मागणीची गंभीरतायेन दखल घेवची अशें तांचें म्हणणें। एप्रिल महिन्याच्या 21 तारखेक लयराई देवीची जात्रा मनयतले। फाटल्या वर्सा सारखी खेटाखेट जावची न्हय म्हूण देवस्थान समिती फाटल्या कांय दिसांच्यान जात्रेचे तयारेक लागल्यात। फॅक्ट फायंडिंग कमिटीचे शिफारसी प्रमाण अंदू जात्रे दिसा भरपी स्टॉलांचे फेरयेचेर मर्यादा घालची अशे निर्देश न्यायालयान दिल्या। देवस्थान समितीन तसो निर्णय लेगीत घेतला। जात्रेक धंदो करपाक मेळचो ना म्हूण खाजेकार काचाबूल जाल्यात। स्टॅम्पेड जावं चान्सीस आसा थंय तुमी एकूय दुकान घालूंक दिवं नाका। बाकी जाग्यार ते चान्स आसा पळय घालपाक। जसो स्टॅम्पेड जावं शकना। एरिया खूप आसा काय जावं आमकां सायडीन खूप एरिया आसा। सायड तेकोन दोना सायडीन थंय घालूंक दिवं येता। देवळाच्या फाटल्यान दिवं येता। अशे जागे आयडेंटिफाय करून थंय जागे आमकां अशें कितें जाल्यार बरें जातलें। एक्चुअली सीएम सरान आमकां प्रॉमीस केल्लें तशें आनी ताणें तो उलयल्लो सुद्दां हाचे कडेन कोण सांग आमचो डेप्युटी कलेक्टरा कडेन। आनी डेप्युटी कलेक्टर आमकां आपयलें सुद्दां तुमकां दाखयता म्हणून। पूण मागीर कलेक्टरान सांगलें की ते इट इज नॉट पॉसिबल म्हणून। सो ते डिसिजन मागीर फाटीं घेतलेले गेले आसा। सीएमची उलाढाल म्हाका दिसता कमीत कमी 4-5 कोटी तरी आसतले सगळे मेळून। 2-2.5 कोटी 3 अशे। कितले खाजेकार साधारण 50 ते 60 खाजेकार आसता दर वर्सा। दुसरी गजाल माझे मत असा की गव्हर्मेंटान काहीतरी एक उपाययोजना काडची आणि हे खाजेकारांक बरी एक लुगार असो दिवचो आणि ही जी जात्रा आसा लयरायाची ती बरी भशेन करून घेवची अशें म्हाजें म्हणणें। आमचे चणकार बाबान सांगलां तशें पोरू जे जालें ते दुर्दैवीच। पूण सांगपाच्यो हेतू आमी भुरग्यापणासून ही जात्रा म्हणटा ती पळयता सगळेच जाण पळयता। म्हाज्या दृश्टीन तरी आमी भुरग्यापणासून जात्रा पळयता। ही जात्रा गरजेचीच। तेन्ना 500 धोंड आसले पळय ते आतां 50,000 धोंड जाले। वाडोवन गेले आनी खंयचोय उत्सव वाडोवन करचोंक जाय। पूण जे जाले पोरू पळय ते दुर्दैवी खरें। तितून आमकां प्रेस कॉन्फरन्साच्या थ्रू हांव सांगूंक सोदता की तितून आमचो डायरेक्ट किंवा इनडायरेक्ट कसलोच हे नासलो। स्टॅम्पेड जावं कितें तरी करपाक आमचे कांय हात नासलो तितून। पूण प्रशासनान आयज असो निर्णय घेवचो पडला की थंय कसले स्टॉल दिवं नाका। आनी हेजें म्हाका दिसता मूळ कारण म्हणजे जी पोरू तेंच्यांनी फॅक्ट फायंडिंग कमिटी घातली ही जी कमिटी तेंचो रिपोर्ट गेलो की थंयसर स्टॉलां आसा आनी स्टॉलांक लागून ही गर्दी आनीक वाडटा असो तेंचो रिपोर्ट गेलो म्हणून आमचे तेंकां प्रशासनाक अशें निर्णय घेवचो पडलो अशें आमकां कळोन येयला। पूण आमचो सांगपाचो उद्देश की हे स्टॅम्पेड जावपाचो एक वेगळोच जागो आसा तो जे हमखणा कडल्यान तळये कडेन म्हणटा पळय थंयसरूच चड गर्दी आसता आनी थंयसरूच त्यो लायनी बिणी चड लागता। बाकीच्या आख्ख्या जाग्याचेर हे स्टॅम्पेड जावपाचे खूब कमी आसता आनी वार्षिक तशेंच म्हणजे धोंड येता वयता। आनी स्पेशली खाजेकारांचें सांगपाचें म्हणत जाल्यार आमची दुकानां सगळीं भितर आमी एकाच जाग्यार आसता। सो आमचे कस्टमर येता आमचे कडल्यान घेता आनी वयता। सो आमी तांकां व्हडले त्रास कांय करिना। सो ह्या हितूनसून हांव सांगूंक सोदतां सीएम सरा कडेन रिक्वेस्ट करूंक सोदता की हेजेर परत एकदां विचार करचो तुमी आनी आमकां खाजेकारांक एक तुमी क्रायटेरिया घालची की आमकां 3 मीटर सोडून फाटीं रावा जे लोकांक घोळपाक तितलो चान्स मेळोनी अशें कितें तरी क्रायटेरिया घालून जर तुमी आमकां एलाव करीत जाल्यार आमी चड उपकार जातले म्हणून येता आमी। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।